नार्वे पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ आता तुकाराम गावडे यांच्या गळ्यात पडली। शुक्रारा झाले पंचायत मंडळाचे बसकेत तांची सरपंच म्हणून बिनविरोध निवड झाली। बसकेक 5वी पंचवांगडी हजर आशिल्ले। सिद्धेश पार्सेकर हांनी राजीनामो दिल्ल्यान नार्वे पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदेल रिती जाली। नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली। सरपंच पदा खातीर तुकाराम गावडे हांनी एकमेव अर्ज सादर केल्लो। निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी ताचो अर्ज ग्राह्य धरून सरपंच म्हणून तांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे जाहीर केले। सध्याच्या पंचायत मंडळाच्या कार्यकाळात तुकाराम गावडे हे तिसरे सरपंच आसात। 12 जाणांक नमन करूं, तशेंच आमचे ग्रामदेवतेक सप्तकोटेश्वराक नमन करूं। आयज जे हे इलेक्शन जालेले आहा त्या इलेक्शनान म्हाका आमच्या बाकीच्या पंचांनी बी सगळो साथ दिवन म्हाका निवडून दिल्लो आहा, त्या बद्दल हांव तेंचे खरोखरच मनापासून आभार व्यक्त करता। आणि खरोखरच जी माझे स्वप्न असले म्हणजे एक गावची सेवा करतलो अशें म्हणून ती आयज म्हाका दिसता माझ्या ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आणि लोकांच्या बी म्हाका जे निवडून दिले त्या लोकांच्या बी आदाराचेर आयज जी सेवा करूंक म्हाका मेळिल्ली आसा तिजी सुद्या पासून हांव सगळ्या लोकांचे पयल्यान पयले म्हणजे मनापासून आभार मानता। तशेंच आमचे पंचायतीचे सगळे सदस्य आहा जे आमचे पंच सदस्य आहा तेंचे बी हांव मनापूर्वक आभार मानता। आणि जे आता फुडलो जो 1.5 वर्साचो जो हे आहा वर्साचो जो पिरियड आहा त्या वर्साच्या पिरियडान म्हाज्या हातून बरी कामां जावची आणि अशीच म्हाका देवानू अश्यो बऱ्यो बुद्धी दिवची आणि अशें म्हाका बरी कामां घडोवन हाडपाक लागून म्हाका देवाचे साध्य मेळचे अशें हांव मागता। आणि हे 2 शब्द सांगून हांव म्हणजे तुमकां आमदाराचें सहकार्य बी आमदाराचें सहकार्य म्हाका भरपूर आसा। आणि जी आता ह्या 4 वर्सांक जी आमदारान म्हाका सहकार्य करून जी म्हाजी कामां घडोवन हाडलेली आसा भरपूरशी मोठ्यान मोठो म्हणजे रोड घडलेलो आहा, लायटी म्हटल्यार लायटी जाल्ली आहा, पेवर्स जाल्ले आहा, तशेंच आमच्या गांवान ज्यो सोलार लायटी आहा त्यो बी जाल्ल्यो आणि आता मोठ्यान मोठे प्रकल्प जे येवपाचे आसा म्हणजे तळयेचो 2 कोटीच्या वयर जो एक प्रकल्प तळी सागर तळी आसा तो बी येयल्लो आसा। तशेंच आमचे हांगासर तीर्थ क्षेत्र म्हटलेले आहा ते तीर्थ क्षेत्रांत जे मोठे प्रोजेक्ट मोठ्या नार्व्यान म्हणजे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जावपाचो आहा तितूर आमचे गांवचे सगळ्यांचे लोकांचे इन्कमूय जावचो आहा म्हणजे काम धंदो जावं कितें तरी पोटा पुरते मेळटले असो बी प्रकल्प जाल्लो आहा। आणि अश्योच आनिकूय कामां जातली आणि घडोवन येतली आणि म्हाका आमदार मनापासून सहकार्य करतलो ही हांव आशा बाळगता। आणि आता ह्या 1.5 वर्सां उरलेले आसा तितूर आमचे खुबशीं कामां घडोवन आमदाराच्या हितूर येयल्ली आहा। आमकां आमदाराचो भरपूर सपोर्ट आसा आणि भरपूर सहकार्य आणि तेंचे म्हाका खूब आशिर्वादूय आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।